व्हेरी गुड मॉर्निंग गाईज, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो सकाळी फुडायच भायर सरला म्हणजे बेगीन उठलेले आणि कितें जाता ना आता तर काय प्रॉब्लेम भायर मातशें न्हिदता आणि फ्रांसीस न्हिदता तेज्या वांगडा आणि हांव आतां मातशें शॉपार वयता भायर सरता मातशें कांदे बीन कितें काबार जाला मागीर वयता ना मागीर हाडपाक नाल्यार शंकर हाडटा आनी फ्रांसीस हाडटा एक गाडी भायर वयतली मागीर बेजी वयतली आणि मम्मी रावंड मारता पासय मारता सकाळ फुडें वॉकिंग करता दाडो घेवन की कुत्रे आसता म्हणून. सो हांव वचून येता बेगीन कित्याक म्हाका बेगीन वचून येवपाक जाय मागीर शंकराक वयचें पडटा न्हू. आतां कितें गरमी जाता थंडी नासता अशें म्हणटा न्हू की दिवाळी जाली की थंडी जाता कांय ना खबर ना. आतां पळोवया कशें कितें जातलें. वेदर सगळो तसोच आहा. असो रायलो सकाळ फुडें घेवपाक पण इतलें सकाळचें येयला तेंच्यांनी भाजी सुद्दां लावनाय हांगासर सकाळ. सो जालें वचोन आयलें हांव भाजी बीन घेवन येयलें. म्हाका यादूच ना वयता आसतना याद येयली कुत्र्याक बिस्कीट हाडटा म्हणून पण आतां रावलें हाडटा. हय रावला बिस्कीट हाडपाक येता आसतना वयता हाडटा आनी दिता तो. सो भाजी तांच्यांनी शॉपार सुद्दां लावना आसली डिस्प्लेक आनी दुसरे कडेन खंय वयतलें म्हटल्यार सुद्दां कितें आतां शंकराक टायम जातलो आतां तो बायक घेवन वयता न्हू म्हणून. सो मागीर खंय वचपाकूय गावना कितें जाय जाल्यार सुद्दां ऑनलायन कितें ऑर्डर करचें पडटा आनी ऑनलायन म्हणजे भाजी येता पण मातशी कसली पडटा आनी पळोवन घेवंक गावना न्हू. कशी येता तशें एक्सेप्ट करचें पडटा. भाव येयले आनी बाय न्हिदला न्हू बाय उठना बाय ना वांगडा म्हणून मिको आपले लाग मार म्हणटा बाय. हे बाय कशें करता पळय. ए मिको गूड मॉर्निंग म्हण. म्हाका रावल्लें ताईन हालें बाय गेला भाजी हाडपाक म्हणून. सो ते गॅलरीन बसोन रावल्लें म्हाका आनी तेजें एक्चुली खावपाक काबार जाला म्हणजे थोडेंच आसलें. आतां ताका ऑर्डर करता विस्कस. ताका पयलीं हांव ताका हांवूच दितालें मॅक्रोच खातालें. एक दीस कितें जालें म्हणजे काबार जाल्लें आनी लेट जालो म्हाका यादूय ना ताका सांगपाक म्हणजे हाड म्हणून कितें विसरलें लेट जालो सारकें आनी शॉपां बी बंद आसलीं न्हू. सो मागीर हांवें ऑनलायन बेश्टें स्विगीचेर ऑर्डर केलें इंस्टामार्टाचेर रोखडें येता न्हू. सो विस्कस जुनियर ऑर्डर केलें आनी तितून मिल्क पॉकेट्स बीन आसता ते. सो मॅक्रोराचें धाकटें पाकीट ऑर्डर केलें 450 ग्राम कितें गावता तें. सो ताका तें आवडलें खाल्लें म्हटलें पळोवया पयलीं खातलें ना खातलें जाल्यार चंपाक दितालें म्हणून. सो ताका तें आवडलें सगळें तें मिल्क पॉकेटूच सोदून खावलें. मागीर हांवें तेन्नाच्यान ताका आतां 2-3 पाकिटां तशें हाडलेलीं म्हणजे 1 किलोची 3 पाकिटां जाल्या ऑलमोस्ट तेजी दिसता. सो आतां तें आवडटा ताका मॅक्रो जुनियर पूण खाता तें विस्कस मिल्क पॉकेट्स आसता म्हणून की व्हडल्या हितूनूय पॉकेट्स आसता पूण ते दुसरे आसता फ्लेवराचे हितून मिल्क पॉकेट्स आनी ताका आवडटा खूब आवडटा मॅक्रो. हें आतां जुनियर आतां एडल्ट जाला तरी पूण जुनियर खाता. आतां लाग मारून न्हिदला तें. शॉपार आनी खंय कितें वचोंक घेवना. भाजी घेतली मागीर एग्स आनी सेपरेट ब्रेड बीन दुसऱ्या शॉपार घेतलें आनी फास्ट येयलें आनी बाय न्हिदला भितर सुस्त न्हिदला अशें करून ताका इल्ल्यान फिडिंगान बॉटलान दवरलेलें. फ्रांसीस उठला वॉशरूमान गेला आईक बसयला ताच्या फुडें दाखयतालो अशें करून न्हिदला तें. हें पळय बाय कशें न्हिदला पळय चादर बिदर घेयना सुस्त न्हिदला. हांगासर बॉयल जाता एग्स फ्रेंड्साक लागून स्पेशल केला अवकाडो थोडो उरलो तो हांवेंनूय घेतलो अवकाडो शेक. सो डॉक्टरान सांगलां आतां की सद्दां ताती खावंक बॉयल एग ब्रेकफास्टाक खायना जाल्यार दनपारां नाल्यार रातचें तें खावपाचें म्हणून. सो तें म्हणल्यार ब्रेकफास्टाक वचपाक म्हणजे आपल्याक सद्दां जाय म्हणलो कित्याक की हांवें सद्दां बॉयल करपाक जाय यादीन म्हणून तें आपल्याकूय जाय म्हटल्यार सद्दां. सो हांव दोन सद्दां बॉयल करता. हांव मंडे थर्सडे बीन खायना आनी कितें आसत जाल्यार. सो तें बॉयल करून दवरला अवकाडो शेक आनी ऑमलेट केला भायर दवरला आनी ब्रेड आईन मम्मीन खाल्लें ओट्स आपलें. बायचें बॉयल करपाक जाय यादूच नासलें हितूनूच बॉयल करूंक दवरतलें आसलें एक बायची सेपरेट हितून दवरला. बायची उरल्या इतलें आतां कशें आहा कितें खबर ना ती 2 तर घालून दवरता मागीर थोड टायम उरता मागीर आमीच बॉयल करून खातलीं ती. आतां एग जाय येयलेलें जेवण करतलें म्हटल्यार म्हाजें तशें स्टॉप उरलें. बायक सद्दां न्हिदला. सो बायक न्हाणोवपाक घेतलें. नुस्त्याक बीन मसाला लायल्लो आहा फ्राय करपाक जाय थोडी आहा ती करता आनी कितें करता भाजी बिजी. आनी मेन कितें आमचें मशीन 2-3 दीस जाले चलनासलें मदीं संडे म्हणना सॉरी. सो 3 दीस जाले मशीन म्हणजे हें जायनासलें. एक दीस कंप्लेन घातली दुसऱ्या दीस येयलें तें दुसऱ्या दिसा चॅक केलें बिले पार्ट ना म्हणून परत येयलें. सो आज कालूय येयल्लो पार्ट कितें सारको कितें हाडूं नासलो दिसता तशें प्रॉब्लम जालें. परत मागीर तो आज आयलो. सो तें जालें आज सगळें फायनली आमचें मशीन जालें. फायनली मशिनाचें जालें आमचें आनी हे बायचे कपडे हांगासर दवरला आनी तांच्यांनी न्हू हे पळय मशिना आहा खातीर हे एक स्पेशल हें दिलां म्हणजे लास्ट टायम आसलें काबार जाला म्हणजे
पॅक ऑफ 3 असल्या म्हजे तेका पॅक ऑफ 5 हे बरें येता म्हणटा पावडर आसता हितून सो हे यूज करपाक जाय म्हणजे चड यूज जाता जाल्यार मंथली एकदा यूज कर म्हणटालो लास्ट टायम तो येयल्लो तेन्ना म्हणटालो 3 म्हयन्यांनी यूज करपाक जाय तेन्ना म्हणजे मशिनूय चड चलनासलें आतां की आमचे कपडे चड जाता प्लस मागीर बायचे सेपरेट लायता पण तशें आसता सो त्या खातीर कितें दोन मशीन केन्ना जाता केन्ना बायचे कमी आसल्यार एक दीस ऑल्टरनेटिव्ह लायता हांव तशें पण आसतात न्हू सो त्या खातीर म्हणाले पावडर मातसो बरो येता मशीन म्हणजे क्लीन जावन येता म्हणून बरें येता मोटर बिटर कितें आसा तें म्हणजे लॉंग चलता सो अशें म्हणटालें सो लास्ट टायम एकदाच यूज केलें ते 3 पॅकेट असले काल तो येयलो ते कितें सारकें जावनासलें ड्रेन जावन एक पावडर वेस्ट सो मागीर म्हटलें आयज परत घेवया पॅकेटां ते आसले सो 5 घेतला फायनली आमचें मशीन रेडी जालें आतां जालें एका कितलें आतां 7-8 वर्सां जालीं दिसता तरी सुद्दां आतां बरें चलता ऑलमोस्ट जेवणूय जालें आनी नुस्तें बीन सगळें भाजून जालें मीक उठोन येयलें ओदें कितें जालें ना आमचें मशीन सारकें करपाक लागलें तेन्नाच माजराचो आवाज आनी सायडीक म्हटले जंगलान बीन गेला फ्रांसी भियेलो खंय गेला काय कितें जालें आवाज खंय येयलो सोच जाता पळय मिको आमचे भितर खाटेपणाक लेपलेले आनी आतां उरलो म्हाका तेका फोन याद येयले तेणी खावपाक खबर जालो आतां खावपाक सोदता म्हाका गॅलरीन बसलेलें हांव थंय येयलें सोफार बसलें थंय येयलें सो म्हाका याद ना ते म्हाका सांगता खावपाक आपल्याक जाय म्हणून सो ते दुसरे आसले ते घातलेले ते खायना सो ताका आतां परत विस्क सकाळचें हांव कार्टान घालून आसा पूण ऑर्डरच करना सो आतां करता आनी बायकूय न्हाणोवपाक येयला पण सांजची कितें हांवें न्हू ते भाजी बी थोडेच कितें हाडलेले पण म्हणल्यार सांजचो मागीर जायफळान वचून येवं थंय कितें सगळी भाजी आसता न्हू आनी सगळें गावता सो कितें घेवंकूय गावतलें आनी कितें आसलें म्हजें प्लॅन आतां दिवाळी लागीं बीन पावलें न्हू सो चिंत्तालें कशें कितें आतां टायमूय ना पळोवया कशें कितें करपाचें हांव चिंत्तालें कितें एका फर्सान बीन कितें करतलें म्हणून चिवडा बिवडा सो कितें जालें ना सगळ्यान आमी येतला एक्चुली आनी हांवें जाता बसला मेकच्या प्लेसीर मेकूचे एक्चुली फूड ऑर्डर केल्लें तें आयलें पूण कितें जाणा मातशें अशें डॅमेज येयला मातशें ओपन आनी ताका क्रंची खावपाची संवय ताका कुरकुरीत जाय पॅकींग फोडून आसलें आजून सो मातशें स्विगीचेर ऑर्डर केल्लें आनी ताका आतां टेप लायला मातशें वेळ हांगा अशें मातशें कट पडला सो हांव समजें सगळें फोडून तेचें दवरतलें म्हणून केलें डब्यान पूण मातशें हें केल्लें अशें अशें रिसीव जाला म्हणून तें म्हटल्यार सद्या टेप लावया ताका रिटर्न बिटर्न कांय जावचें ना म्हाका टायम ना म्हणल्यार बेगीन टेप लावन दवरली सगळें न्हिदलां आयतेच जागे आहा कितें करया आनी संडेचेर आमगे येता पळय काम करपाक सो ताका मातशें आपयलें लायफ मातशें किचनाचें मातशें एक सायडीचें सगळें मातशें क्लीन करया सगळें घेवया म्हणून क्लीन करून मागीर करून टायमूच गावचें ना आनी आतां दिवाळी लागीं पावलें न्हू सगळें क्लिनींग बीन करपाचें परत आहा सो ताका आपयलें मातशें हेल्पाक या म्हणून तें म्हणून आपण मागीर सांजचें आनी कामाक पळयता तें जावन येता सुशेगाद पळया त्या खातीर रावल्या हांव एकदां जें म्हाका हांव बायक कडेन फेट करता करता न्हिदलेलें म्हटलें सारकें म्हाका जें म्हणटा तें हांव उठलें बेगीन म्हटल्यार आतां हांव मातशें तुका करता कितें तें हेतगीर मागीर ताका सगळें दिता कसलें तर पड चू 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 करून वेगळेंच कितें रडटा खबर ना आज कपडे मातशे बरें सुकले ते मशीन सारकें जालें ना सगळे कपडे धुवन दवरले आनी हे आतां हातीन धुयलेले हे पळय आमचे सोफाचे कवर सोफाचे भितरले पार्ट स्पंज आनी हे पळय भायर अशेंच कवर बेश्टे पयशांनी कितें फोल्डेबल सोफा म्हणटा आमी भितर सगळं स्पंजूच आतां दिवाळीचें सगळें सामान हें करूंक जाय रेडी करपाक जाय लायक क्लिनींग मागीर कितें कितें करपाचें तें केन्ना म्हाका टायम गावता आनी कितें करूंक खोदला खबर ना म्हाका आनी बाकीचें आनी कामूय आहा भायर बीन कितें कितें टायम कमी आहा शॉर्ट आहा सारको खुबूच रडटा तुमकां बॅकग्रावंड आवाज येता हांगा आहा त्या आंब्याच्या झाडाचेर दिसता बारीक सुकणीं रडटा हांव न्हू सकयल येयल्लें मिकूक मातशें रावंड मारपाक हांव सकयल येयला तें पळोवन जेवण मारून आपूण येयला आरे पळय कशें लोळटा पळय या चल स्नॅक्स बीन आसता थंय यो चल या बेगीन यो चल या खेळटा पळय कशें चल या घरान या सो वयता हांव घरान हे पळय सावित्री येयले सामकें तें हांव वयर वयता आतां मातशें किचनाचें बीन सगळें सांगलेलें न्हू सगळें क्लिनींग करून घेता मेगो यो बेगीन या चल या मरे या सो आतां दिवाळीचें काम न्ही प्रोसेस चल्ला आमचें स्टार्ट जालें सो सावित्री येयला म्हाका हेल्प करपाक सो कितें केलें ना किचनात ते आयाचे तिथे सगळें कितें तें सामान आसलें हॉटेचेर वयर बीन सगळें शेल्फाचेर वयर आसलें ते सगळे डबे बिबे सगळे काडले ते सगळे क्लीन करपाक जाय हांगा सगळें पयलीं वयर क्लीन करून घेता ऑटो बिटो सगळें फूल घासून बिसून सगळें एकदांच घेता हे पळय सगळें फूल खाली केलां हांगा सोफाचें तें उरलां बाकी तें सगळें फूल काडलां हांगा आसलें सगळें शेल्फाचें सगळें काडलां हांगा सगळें तें फूल वयर सगळें पुसून बिसून सगळें घेता आनी हांगा सायन सगळें डबे बीन सगळें काडलेले ते नाका ते सगळें उडयता आनी दुसरें कितें हाडलां तितून सगळें घालून सगळें सेपरेटूच दवरता आयज समज जालें जाल्यार ओके किचन नाजाल्यार मागीर परत फाल्यां थोडें करचें पडटलें पळयता आनी जाग्यार सगळें आयदनां बिडनां कितें जाय तें दवरपाचें
आनी मागीर कितें दिवाळेच्या दिसा मागीर कितें जाय तें गांवच्या ना की म्हाजे अशे बॉक्सीस न्हू हें कितें कितें सामान थोडें आसता पळय तें अशें हांव वयर पॅक करून दवरता केन्ना कितें फेस्टिवल आसता कितें आसता तेन्ना सगळें काडटा तितूंतले जाय जाय ते सो म्हाजे अशे डब्यांनी बीन घालून दवरलेले हांवें सो आतां हांवें अशें ऑर्डर केला एक डब्यान न्हू फूल 4 येता सो हितून 4 हितून हांव सगळें घालून दवरतलें 2 हॉर्स केल्ले हांव मेन मेन कितें लागता तें हांव घालून दवरतलें मसाल्याचें सामान आनी हांव म्हज्या फोडणीक घालता तें सगळें आनी बाकीचें तें सगळें उडोवन घेता हें बरें पडटलें अशें आहा बरें ताका उगडटना पडनाला पुरो आनी ताका स्पूनय आहा सेपरेट सेपरेट बरें येता सगळें फ्रिजांतलें काडून दवरलां आनी हे बी फ्रिजांतले सगळे स्ट्रे बी सगळे सावित्रीन काडले आनी सगळें क्लीन करून दवरलां फूल थिंग हांगा तर ऑलमोस्ट हे पळय सगळें फूल खाली केला सगळें क्लीन केला फ्रीज कितें केला ना फूल सगळो काडून सगळें ट्रे बीन काडून सगळो पुसून घेतला आतां हांव पळयता कितें कितें म्हणजे फ्रिजांतलें सगळें काडलेलें आहा सगळें आनी सगळें सॉर्ट आउट कितें कितें नाका तें सगळें उडयलें म्हणजे आतां कितें कितें जाय तें हांव सगळें सारकें दवरतलें हितूंतलें आनी बाकीचें नाका तें सगळें काडून काडून दवरता की सगळें मागीर पिड्ड्यार जाता सगळें हांव कितें करता कितें उरता न्हू पॅकेट्स बीन सो ते तशेंच आसले थोडे सगळे उडोवन काडले आनी पळयता आतां हें जालें की ऑलमोस्ट म्हाजें फ्रिजाचें सगळें सामान दवरलें की तें जातलें फ्रीज आतां चालू करचें ना की आतां पुसून बीन सगळं ओलो आहा आनी हे ट्रेज बीन हांव समजें फाल्यांच लायतलें की काय आतां म्हटलें ताका सांगलें धुवन तशें दवरलां फाल्यां ना हांव लेट नायट मागीर लास्टचें मागीर सुकलें जाल्यार जायता नाजाल्यार ऑलमोस्ट हांव फाल्यां सगळें लावन दवरतलें सगळें रेडी दवरतलें आनी मेन ती आतां म्हाका हांव त्या फ्रिजाचें पळोवंक जाय त्या फ्रिजाचें एक उरलां तितून कांय चड ना बाकीचे मातशे बारीक बारीक डबे बिबे ते लावपाचे सेपरेट घातला पळय ते दवरता आनी हांगा म्हाका कितें जाय तें थोडें दवरतलें धाकटे धाकटे डबे चडशे सगळ्यांनी उडयले म्हणजे काडले 1-2-3 कितें जाय तेंच दवरलां हें जालें की म्हाका मात जेवणाची तयारी करपाक जाय जेवणाचें म्हणजे सगळें कडी बिडी नुस्तें बिस्तें सगळें आहा ऑलमोस्ट चपाती बी भाजपाचें आनी कितें आनीक करपाचें जाल्यार पळोवंक जाय कितें केलां हांवें दिवाळेचें म्हणजे आतां क्लिनींग आयच्यानूच स्टार्ट केलां आयच्या म्हणजे बारीक बारीक करता म्हणजे किचनांतून स्टार्ट केलां बाकीचे बारीक बारीक आहा ते मागीर क्लीन करतले सो चलो मेळुया मागीर